एअरपोर्टार आमचो लिगली कावंटर आहा कितें 350 लोक आमी पोट भरताय कावंटराचेर पण हे खंयच्यान येवन आमकां धमकी दिता तेन्ना जाता तितली हांव पुलिसेकूय रिक्वेस्ट करता आनी गोवोरमेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हेजेर कडक कारवाई करची म्हणून आनी आमचो ड्रायव्हर जावं ओनर जावं कोणाकूच सतोवपाचें ना कित्याक आमचो कावंटर लिगली आसून आमकां कांय फायदो ना। आता फाल्यां सकाळी जर पुलिसांनी जर ॲक्शन घेवंक ना आणि परत एकले जर तुमच्या जर ड्रायव्हराक हाडून बरो जीव जायसर मारलो जाल्यार तुमी तेच मारतले तांकां? आमी 350 जाण फुडें सरतले, आमी भितर पडल्या कोता येता कित्याक आमचो कायदेशीर धंदो हो। आमी पयलींच्यानूच आमी खूब वर्सां जाली रिक्वेस्ट करीत आहा पुलीस फोर्सीसा कडेन जावं बाकीचे गव्हर्मेंटाची यंत्रणा कडेन आमी रिक्वेस्ट करीत आहा इन रायटींग आमी लेटर आमचे ऑलरेडी खूब हांगा फायल जाला आसतलो पुलीस स्टेशनाचेर आनी हे हळू करून इतके वाडलेले आयचे दिसा ते ओपन फाल्यां सकाळी कोणाचो जीव सुद्दां काडपाक तयार आहा ते इतके तुमचे मातलेले आसा। हांगा 1 आनी 2 हायजेकर ना हजारांनी हायजेकर आहा जे आतां सद्याक आतां करता अशें जाल्लें आसा की बाबा कोण आमी सेक्युअर ना आमचो मरणाचो आनी जिवनाचो प्रश्न आहा सो हेजेर सरकारान गंभीरतेने आमचो प्रस्ताव जो आहा आमचो प्रश्न जो तेजो सुटावो करचो। एअरपोर्ट आमी सगळे जाण युनायटेड टॅक्सी मॅनाचो जो आमचो येलो ब्लॅकाचो कावंटर जो आसा त्या कावंटराचे आमी सगळे जाण आपापल्या क्यूआन नंबर मारताले आनी 2 दीस जाले हेच्या पयलीं पासून खुबशे अशे इन्सिडंट घडले जे भायले जे आमी हायजॅकर म्हणटा भायर इल्लिगल गाडी म्हणजे तेंचे कडेन खरें म्हटल्यार बॅचूय ना कांय ना अशे लोक जे थंय आसा ते गॅस्टांक हॅरेसमेंट करतात आनी तांकां बसोवन ते आपल्या गाडयेन व्हरतात ते इल्लिगल म्हणटा। आमचो लिगली थंय कावंटर आसा आनी आमकां बिजनस कांयच मेळना। ह्या हितून आमी सांगलें की पुलिसेक एक कंप्लेंट दिली अशी की जे इल्लिगली जे भाडे मारतात जे हायजॅकर्स म्हणटात ताका आमी तांकां मातशें हांगासरले काडात म्हणून आनी पुलीस तांकां काडपाक लागले आनी ते काडटा आसतना तांकां राग आयलो की आमी तेंचे कडेन कंप्लेंट दिली म्हणून पुलिसे कडेन कंप्लेंट दिली म्हणून। आयज अशो इन्सिडंट घडलो की प्रत्येक जाणांक आमचे जो ड्रायव्हर भाडे घेवन वयतालो पळय ताका आडोवन धमकी दिवपाक लागले म्हणून आमी सगळे जाण सकयल आयले पळोवपाक कोण धमकी दिता काय म्हणून। इतल्यान एक भुरगो जेका आमची स्लीप जाल्ली म्हणजे भाडें जाल्लें ताका तो आमचो सकयल गाडी हाडपाक गेलो सकयल गाडी दवरता वयर पार्किंग ना म्हणून तेन्ना ताका 25 का 30 लोकांनी मारला तेजे नाकासून तोंडासून रगत येवन सामको डॅमेज जाल्लो आसा। तुमकां जाय जाल्यार व्हिडियो दाखयता हांव। आमी म्हणटा समज जर हें जर अशेंच चल्लेलें आसा जाल्यार आमी वचपाचें खंय? आमी नीज गोंयकार हांगासर जे रावलेले आसा हे नीज गोंयकार रावलेले आसा आनी दुसरी गजाल हे लोकल एरियेंतले आमी सगळे जाण आमचो कायदेशीर कावंटर आसा येलो ब्लॅक कावंटर आसा युनायटेड टॅक्सीमॅन हो कावंटर आसा। आतां ताका मेडिकलाक व्हेला चिकाली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी थंयच्यान ताका मेडिकलाक रिफर केलेलो आसा म्हणजे इतलो सिरियस पेशंट आसा तो। आमी सगळे जाण हांगासर रावलेले आसा जो मेरेन आमकां हांगासर न्याय मेळना तो मेरेन आमी हांगासरले हालचे ना हालतले जो मेरेन आमकां हांगासर DYSP जावं SP जावं PI जावं कोणी येयना तो मेरेन आमी हांगासरले हालचे ना। केस भितर व्हेल्लेले आसा आतां रेजिस्टर करता म्हटलां तेंच्यांनी जो मेरेन केस रेजिस्टर जायना आनी ताका न्याय मेळना आमकां तो मेरेन आमी हांगासरले हालचे ना। तुमकां दिसता पोलीस खंय तरी फेलियर हांगासर करता? न्ही पुलिसाक आमी सांगपाचें काम केल्लेलें आसा सी आमी हातीन आमी कायदो घेवना आमी पुलिसेक सांगले की ते बाबा इल्लिगली थंय भाडी मारतात आनी ते गॅस्टांक हॅरेसमेंट करतात ते पुलिसांक वचून तेंच्यांनी तांकां धांवडले नो डावट ते धांवडले तो राग घेवन आमच्या सगळ्या ड्रायव्हरांक प्रत्येकाक ते रावन धमकी दिवन मारपाक लागले। आनी तुमकां एक सांगता ते लोक जे आसा ते लोक म्हाका दिसना ते बरोबर आसा अशें कारण ते आतां पासून ते भरपूर सोरो पिल्लेले आसात आनी ते आपल्या कंडिशनान ना। खंय तरी येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक असो कोणें एटॅक केलो असो आयकूंक येता कितें सांगूंक शकता? एटॅक म्हळ्यार एअरपोर्टाचेर हांगा ते लिगल जे टॅक्सी ऑपरेशन्स आसा तितलेच आमी अलावड करता स्ट्रिक्टली आनी जे कोण हायजेकर्स कोण म्हणटा ताका जे टाउटींग प्रॅक्टिसीस चलता तेंच्या बद्दल पुलीस खूब स्ट्रिक्ट आसा आमी ते अलाव करना कारण ते लिगल किंवा इल्लिगल ऑपरेटरां मदीं झगडी जाता म्हणून आमी स्ट्रिक्ट धरला आनी आमी तशेंच कॉपरेशन येलो ब्लॅका कडेन किंवा बाकीचे ताज कोण ऑथरायजली अलाव आसा तेंच्या कडेनूय सांगलां की अशें कितें एक्टिविटी जाल्यार रोखडे पुलिसाक सांगपाचें। सो म्हाका दिसता हांव आज मडगांव मिटिंगे आशिल्लो असो इन्सिडंट आयकूं आयलो कितें तरी अशें झगडी हांगा स्ट्रिक्ट जाल्ले कारणान वयर अलाव ना म्हूण ते आमचें ज्युडिक्शन जावन मातशें भायर फुडें वयतरे ते तेंच्यांनी कितें टॅक्सी हाडयलो आनी एक भुरग्याक कितें तरी मारलो सो आमी ते कशेंच इल्लिगल म्हणटा ते आमी अलाव करचे ना आनी हेजेर कितें जालें तें एक्शन जातलें।